प्रितीच्या भाव तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 7वो विसवोर वोड 11 ते 17 पर्यंत. लूक चॅप्टर 7 वर्सेस 11 to 17. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ताचे मागीर अशें जालें, जेजू नायन म्हणलेल्या एका नगरांत गेलो आनी ताचे बरोबर ताचे शीस आनी खूब लोक वतालो. नगराच्या दारोंड्या लागीं पावतना अवचीत एका मेल्ल्याक पुरूंक व्हरताली. तो आपल्या आवयचो एकलोच पूत आसलो आनी ती एक विधवा. तिचे सांगाती नगरांतलो जायतो लोक आसलो. तिका पळयतच तिचे चुरचुरे करून जेजून तिका म्हणलें, रडो नाका. आनी फुडें वचोन ताणें तिर्देक हात लायलो. तिर्दी व्हरपी थांबले आनी ताणें म्हणलें, तरणाट्या, हांव तुका सांगता, उठ. आनी मेल्लो तो बसलो आनी उलोवंक लागलो. आनी जेजून ताका ताच्या आवयचे आदीन केलो. सगलीं तटाकलीं आनी देवाची तुज करून म्हणटालीं, एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजला आनी देव आपले पोरजेक भेट दिवंक आयला. आनी ही ताची खबर आख्खे जुदेयांत सोभोवती गांवभर गाजली. प्रितीच्या भाव आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू विधवेच्या पुताक जिवंत करता. आनी भाव आयज जें शिवर्तमान वाचलां तातूंत आमी मिलाक पळयता की एक मेलोलो भुरगो कसो पुनर्जीवन जाता फकत भावार्था वरवीं. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरता, आमकां सगलें जें देवान केलां जेजू वरवीं तें आमकां फावो जाता. आनी जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो आनी कोणाक पेकोणी दितालो, कोणाक बरो करतालो, तो सदांच म्हणटालो, तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. जेजू म्हणिनासलो की हांवें तुका बरो केला, तो म्हणटालो तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. आनी भाव भयणीनो, ज्या भाशेन जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत चलतालो ताका लोकांचे चुचुरे दिसताले, तो आतां दुसऱ्यांक बरें करूंक सोदतालो, तांकां पिकोणी दिवंक सोदतालो, तांकां तांचें म्हणचें देंवचार काडूंक सोदतालो. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज हो जेजू हांगा ह्या संवसारांत ना, पण ताणें आमकां आपलें उतर दिलां. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरता, देवाच्या उतरा प्रमाणें चलता, तेन्ना भाव भयणीनो, जें जेजून आमकां संपालना खुर्सार तें आमकां मेळटा, तें आमकां फावो जाता. आयच्या शिवर्तमान आमी पळयत जाल्यार ही विधवा बायल जी आसली, तिचो एकलो आपुरबायेचो एकलो पूत मोद्दा. आनी जेन्ना जेजू त्या वाटेर आसा, नायनच्या वाटेर आसा, तो पळयता की ही विधवा बायल रडटा. कोण रडचो ना? आपलो एकलो आपुरबायेचो पूत मेला, तो आतां तिचे बरोबर ना, ती आतां विधवा, ती आतां आपलें जिवीत एकसुरें सारतली, हें चिंतून आनी पुताची आतां मरणाची वाट ती आतां ताका पुरूंक वता त्या वेळार ती आतां रडटा. आनी जेजू तिका मेळटा आनी म्हणटा, बाय रडो नाका, बाय रडो नाका. कोण आतां दुखेन बोल्ला जाल्यार आमी बिश्टीन तांचे कडेन वचत जाल्यार रडो नाका, ती म्हणटली तूं कोण म्हाका सांगपाक रडो नाका म्हणून? तुजें कितें करूंक जाता? रडो नाका म्हणीत जाल्यार आमकां लोक रडपाचें बंद करतलो. आयज आमी कोणाच्या इंतेराक वचत जाल्यार कोणाक सांगीत जाल्यार आरे बाबा रडो नाका, आजून व्हडल्यान रडटलीं, आजून व्हडल्यो बोबो मारतलीं. कित्याक भाव भयणीनो, आमी नोको की जो कोण मेला आनी खरेपणी तो भावार्थी जाल्यार एक दीस तो सासणाचें सूख भोगूंक पावतलो. तो खंय वेतलो? जेजू कडेन वेतलो. आनी देखून ताजे पासत आतां आमी खुशालकायेन आसूंक जाय. पूण आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू त्या विधवा बायलेक सांगता रडो नाका, ती रडपाचें बंद करता. तिच्यान बोबाव करूंक जातालो आनी सगलो लोक तिचेर म्हणटलो आसलो, ही जेजू कसलो मनीस तो, जेजूक नाकारतलो आसलो ती व्हडलो बोबाव केल्लो जाल्यार. पूण ती आतां भावार्थान चलता, ती ओगी रावता. आनी जेन्ना
ती जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दोत्ता रडोंक नाका, रडपाचें बंद करूंक, तेन्ना जेजू थंयसर वेता, त्या कुडीचेर हात दवरता, त्या मोड्याचेर हात धरता आनी आतां मिलाप कोत्ता आनी त्या ल्हान भुरग्याक आतां पुनरुज्जीवन करता. आयज भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान खूब जाणां आमी त्रासान आहात. आमच्या काजारी जिवितान, दुडवांनी, आमच्या कुडीन कसली पिडारोग आसत, आमचो संबंद आमच्या बायले बरोबर, घोरकारा बरोबर, भुरग्यां बरोबर आसत वायट, आमच्या भुरग्यांचो कसले संबंद वायट आसत, आमच्या कामाचेर कसलो त्रास आसत, आमच्या जिवितान कसले त्रास आसत, पूण आयज आमकां भिरांत आसपाची गरज ना. कित्याक जेजू आमकां सांगता, म्हज्या उतराचेर तुमी चोत्राय दवरात, म्हज्या उतराचेर तुमी भावार्थ दवरात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी रडनासतना आमी आतां आमची चोत्राय फकत जेजूचेर दवरता, आमी आमच्या भावनां वरवीं रडोन आमी एके भाशेन एका दुखी भरीत मनशा भाशेन आमी रावत जाल्यार, पूण आमी चोत्राय जेजूचेर दवरिना जाल्यार आमकां कसलोच फायदो जावंक जायना. पूण आमी हें सगळें सोडून आमची चोत्राय जेजूच्या उतराचेर दवरीत जाल्यार, भाव भयणीनो, जें जेजून आमकां केलां तें आमकां फावो जाता भावार्था वरवीं. ज्या भाशेन ह्या विधवा बायलेन आपली चोत्राय जेजूचेर दवरली, तिणें आपली चोत्राय आपल्या मेलेल्या पुताचेर दवरूंक ना, पूण जेजूच्या उतराचेर दवरली. तेच भाशेन आयज जेजू तुका आनी म्हाका सांगता, तुजी चोत्राय म्हणटा म्हजेर दवर, आनी भावार्था वरवीं तुका सगळें फावो जातलें. तें आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी उतराचेर नियाळ करुया, तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाडूंक सुरवात करुया आनी जैतिवंत जिवीत जिवंक सदां काल आमी आयजतान वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.